पंढरीनाथ महाराज की. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯಜನ ಯಾಗವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ. ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ, ಯಜನ ಯಾಗವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ. ದಾನವಾಂತಕನ ಅರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರದಿ. ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವು, ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವು. ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಎನ್ನಲು ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ. ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಎನ್ನಲು ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ. ಕೈ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಸ್ವಾमी सांगता असत. म्हणरी ध्यान, यजन, याग आणि अर्चन हे पुरा कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरांत जाल्यार कलियुगात केवल नामस्मरण एक्का शक्तीची परमात्मो आमकां पुरा दिता, पुरा फल दिता म्हणून सांगचे तसले. श्रीपादराज स्वामीले एक दिव्य संदेश आवडतो. आयचे आमी भजन सम्राट कार्यक्रम प्रारंभ करूया. आयचे भजन सम्राट कार्यक्रमात मेगेल वटू आजी हांगा 4 जन हांगा आयिल्ले आसती तुमगेले भजन आयकूंक आनी तुमगेले भजने ಬಗ್ಗೆ उलोवचे खातीर. माधव कामत आर्बेट, तशीच राघवेंद्र मल्ल्या मुंबई, तशीच गिरीश नागेश प्रभू मंगळूर आणि कोटेश्वर निरंजन कामत. आता आम्ही हरिकीर्तन बालभजना मंडळी तीर्थहळ्ळी हांगेल भजन ऐकूया. तांकां भजन प्रारंभ करूंक हांव प्रार्थना करता. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. मनोभीष्टदातारं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम्. गणनाथ सिद्धियनीव कार्यದಲ್ಲಿ ಪತಿ
वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। विश्वामित्र महामुनि राय इनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़का मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। जो तोड़े शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरदार। सहज भाव से शिव धनुष तोड़ा जनक सीता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं होई। तो करे पराजित कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वनगमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई। राजा राम भये रघुराई। राम राज आयो सुखदाई। सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्र ने
सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी, उधर ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम। सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम। रघुकुल में रोल दीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। जनक दुलारी कुलवधु दशरथ जी की राजा रानी होके दिन भर में बिताती है। रहते थे घेरे जैसे दास दासी, आटो यानी दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीना, सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया, उड़ती है दान वो जो स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, कर्म लेके को कर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को, तो दुख भर जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो करती है, नीर नीर नैन में लगाती है। जिसके प्रजा के अपवादों के वो चक्र में वो पीसती है, चक्र स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगी नीति बातें, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता को परीक्षा देते दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। ओ सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रवह सुदशरथ अचल बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने वो सुने सुनाए, प्रिय के प्यास बुझत न बुझाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हरिकीर्तन भजना मंडळी, हरिकीर्तन बालभजना मंडळी हांणी तुमगेल मुखारी भजन आतां प्रस्तुत केलेलें आसा. तांगेल भजने ಬಗ್ಗೆ आमगेले ತೀರ್ಪುಗಾರಾಲೆ कसले अभिप्राय म्हूण निमगुया. प्रथम जावन राघवेंद्र मल्ल्या हांगेला निमगुया. चेरडुवान मुग्ध मनाने
भारी चंद करून सांगला आणि तू एक विचार म्हळ्यार त्यांनी कसन सांगला किंवा सांगता ती ते तांक एक मना वच्ची तशी कळल्यार लायक एक आनी दुसरी कसं म्हळ्यार थोडेची मागीर ना तांकां स्वराची थोडेची प्रॅक्टीस करूंक आशिल्ली की म्हणून दिसता श्लोका तकून चिकेची कळिवे त्यांनी चिक्की मागची मुखार आशिल्लींची तांगेले मिस्टेक म्हणून सोदून काडून नज्जा जाल्यार एक आमगेले अभिप्राय सांगचे आनी चंद करून सांगला लायक एक विशय घेवन आयली ती आनी खुशी जालेले म्हळ्यार कसन सांगला त्या पुरा मना दोन घेवन बायपाट कोण सांगला त्यांनी भारी चंद आहे त्यांतू आणि अयोध्यांतू राम आले पुनरागमनाचे त्यावेळी तुम्ही आत्ताचे प्रेझेंट एक ह्या मागीर हाडयला तांतू खुशी जाता चड कसले म्हळ्यार चांग जाल्ला म्हणून सांगेत आनी कसकसला मुखारी तांकां थोडे मनांत गेल्ली म्हणून जाल्यार हेका तिळशिल्यार तांकां कसन सांगिले म्हणून तांणी कशी कशी वाडता ती तशी ताजी प्रभाव येताले म्हणून एक आमकां इदा म्हळ्यार तीर्थ हाडली आशिल्ली तीर्थक्षेत्र जावखा ते तुमगेले निमती जावचे मागीर होड्डाल निमती जावचे सान्न ताकून तांकां तुमी शिकयता साठी भारी खुशी विशय इदा म्हळ्यार आमकां तितले कोणें मेळनाशिल्ले आतां मेळ्ळी ती हांकां आसले म्हणटाना मुखारची एक आमी ते प्रोजेक्ट करूं जाता की लायक आसता म्हणून धन्यवाद. आमगेले मंगळूरचे गिरीश नागेश प्रभू हांणी कसं सांगतात म्हण पळया. ಚೆರಡುವಾನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಮಳ್ಳ मुख्य जावन एक कसले पेपर जावं बुक कसले एक लिरिक्स पळय नातील म्हणके तुम्ही एक 20 मिनिट म्हणलं ते भजन साधारण अमक म्हणणे हे पळयतले सगळे वर्ल्डाक ते कळण आसतले आणि मुख्य जावन भजन म्हणटाना सिच्युएशना तक्क जावन ते चेरडोल तोंडारी एक्सप्रेशन आसले ते खुशी विशय येताना एक हांसून म्हणचे त्या दुःखाचे सन्निवेशन येताना त्या दुःखाचे एक्सप्रेशन अपास खुशीचे सन्निवेश येताना ते खुशी एक्सप्रेशन तोंडांत दिसता आशिल्ले मुख्य जावन कितलींय वर्सां फुडें पळयलें जाल्यार आमगेले रमानंद सागराले रामायणाचे उडगासो अपास सगळे वर्ल्डाक तुमी दाखोवन दिला सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಲ್ಮಾಮನ್ सांगलावरी ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ते ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಾचे ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಾವ दिसता आशिल्ले नेक थाळ ಸ್ವಲ್ಪ शब्द ऐकूत तशी वाजेल जाल्यार लायक आशिल्ले म्हणून तुमी सांगता मागीर कसले बेजार लेखून जे अदरवायज भारी लेखून पुरा जनाने म्हणला धन्यवाद. सतत गणनाथ सिद्धी आणि वकार्यदर हे सगळे तारतम्य सांगता हे एक उगाभोग म्हणून तर भजन एरी म्हणा तुम्ही आजी सगळे तारतम्य भजन कशी म्हण का म्हणाल विचारूच तुम्ही फस्ट सांगिले मस्त खुशी जालें इता म्हण म्हळ्यार सामान्य जावन हें आमगेले GSB समाजांत मस्त कोणाय म्हणत हें म्हणलें म्हाका मस्त खुशी जालें इता म्हण म्हळ्यार सगळे तारतम्य आसता हें म्हणलें म्हण जाल्यार मागीर स्ट्रेट अवे आमी परमात्माल भजन म्हणटा वचेत म्हळ्यार एक उद्देश आमी समय मस्त उणें आसतना तशी करतात एका कुळा एक मुखाल घंटो कार्यक्रम म्हणले खंय तेन्ना विंगड कसलेय म्हणून जायना म्हणजे फस्ट हें म्हणचें न्ही सीदा लक्ष्मी आनी परमात्माल भजन एक हनुमंतू लक्ष्मी परमात्माल भजन म्हणचे तसले एक क्रमूय आसा चंद जाला मागीर इक्को नोडिरे चिक्क हनुमंता तांतू इक्को नोडिरे चिक्क चिक्क हनुमंता म्हणले तुमी न्हय तें इक्को नोडिरिंत चिक्क हनुमंता इक्को नोडिरिंत चिक्क हनुमंता इक्को नोडिरे चिक्क चिक्क हनुमंता न्हय चिक्क चिक्क म्हळ्यार मस्त जंजाल जाय एकलोची इको नोडिरिंत चिक्क हनुमंत भक्ती ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ त्या एक मागीर संगीता ಬಗ್ಗೆ हांव कसलेय सांगना आयता म्हळ्यार आमी तुमगेले प्रायर तुमगेले इतली म्हणी तुमगेले इतली चंद कोण म्हणी तुमगेले प्रायरी ही ताका म्हळ्यार आमकां शिकयतले ना आशिल्ले आतां तुमकां शिकयतले आसा ती चंद कोण शिकाती आनी काही मस्त चंद कोण शिकून उपास तुम्ही आमकां हांव तीर्थहळ्ळी येता तेन्ना देवस्थानांत तुम्ही 1 घंटो भजन करता जायत वेळ करता हांवें जायत न्हय तीर्थहळ्ळी येवन तुमगेलें पूर्ण भजन आयकता 1 वर्स टायम तुमकां जायत वेळ
चंद करून प्रॅक्टिस करा ती अशी प्रॅक्टिस करा ती समजता आम्ही तशीची इतली वर्ष म्हण तरी पण आत्ताही आम्ही विद्यार्थीची आम्ही आणि काही शिकून जायनी तशी ज्याला मी तुम्ही शिकता असं ती आम्ही शिकता असं ती तुम्ही विद्यार्थी आम्ही विद्यार्थी तशें ते आम्ही आणि तुम्ही एकल्याक कळलं वे देव तुमकां बरें करो विद्या बुद्धी आयुष्य आरोग्य पुरा दिवन परमात्माल वैरी भक्ती परमात्माल बगे ज्ञान आणि संस्कार दिवन तुमकां निरंतर परमात्मा राखो म्हणून आमी देवाला मागता ती तशीची आज ही सुंदर जावन ह्या चेडवान भजन केलेलें सक्कड आयकलें सक्कड त्या चेडवाले भविष्या खातीर परमात्माला मागाती म्हणून सांगून फाई अनेक भजना मंडळी घेवन तुमगेल मुखार येता ते दोळताय हरे श्रीनिवासा सांगा हां नमस्कार आम्ही तीर्थहಳ್ಳಿ हरिकीर्तन बालभजना मंडळी टीम अंतो पंचमी सुधन्वी हां विद्यापै म्हणून हार्मोनियम बशिली अंजन राशीप्रभू सुधीक्षा आणि ताळेक सुमनापै तबला बशिलो आनंद आज आम्ही हांगा भजने येवन आमकां सुमार अनुभव येयलो हांगा युथ ऑफ ESBच्यान अरेंज केलेल्या ह्या प्रोग्रामान तो कशी सांगता आमगेल कसन चूक ही आणि आम्ही कशी सांगला म्हणून आमकां कळनाशिल्लें दळो तांतू कसन मिस्टेक जाला आणि कसन आमी सम करता वचका म्हणून आमकां जडजेसान सांगिल्लें आसा आयज तशीच आमी मुखारी त्या सम करून घेवन वता ती भजन सम्राटान तो सुमार जणांन भजन सांगिल्लें आमी आयकलीं ती लायक जावन भजन सांगिल्लें आनी आयकलें आमकां हांगा खुशी जाली जेवण खाण पुरो लायक आशिल्लें